आईचे सुवार्तेंतल्यो ओळी एकच विचार उलयतात म्हणून सलीस जावचे ना. तरी सुवार्ता वाचता असताना कळता की आईची सुवार्ता भोगसण्याच्या वा भोगसणे दिवचे विषयी उलोवच्या पाठामध्ये मिसळून आसा. तेच परी सुवार्तेंतली उतरां सुवार्तेकारान जेजूच्या वंटार घाल्ली ती निजायकी जेजूच्या तोंडांतली वय वा न्हय म्हणले विशीं तर्क आशियेत. पूण ती पवित्र सभेच्या सुरविल्ल्या संप्रदायांत गूढ रोमुल्ली म्हणल्यार मात्र तर्करहित. अशें म्हणटाना समुदाय बांदपाक थोडी सूक्त सुचना सुवार्ता आज जरूर आटापता. एकल्याक समुदाया भायर घालपाक वस्तू दिवच्याकी चड कर्ण ताका कसो समुदायाचो वांटो करियेत म्हणल्याक सुवार्ता चड गुमान दिता. सुवार्तेंत चूक करतल्याक तुजो भाव म्हणून आपयला आनी ताका पाटी हाडच्याक वा तुज्या भावाक पाटी हाडच्याक वा समुदायाचो ताका वांटो करच्याक वस्तू दिला. चूक आदारलेलो समुदायातावन आपले चुकीद्वारी पयस सरता ते आमी जाणाव. समुदायांतली सोम्याची हाजरी सुवार्तेंत प्रमुख स्थान घेता. दोग वा तेग साक्षी आसून एका भावाक समुदायाक पाटी येवंक अवकाश करून दिताना दोग वा तेग एका मनान मागताना दोग वा तेग जेजूचे नावी सांगता मेळताना समुदाय धर जाता, मागणे फळादीक जाता वा सोम्याची हाजरी खात्रेची जाता. सोम्याची हाजरी साध्य करचे हे दोग तेगपण ख्रिस्ती समुदाय बांदचे दिशेन आसूंक सुवार्तेच्या सुत्रांचो उलो निजायकी बळादीक.